नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयता आणि आयज न्ही आमी कितें करूया, हे बटाट आसा ते हांवें उकडून घेतल्या आणि आता थंड जाल्या तेची वयली साल काडपाची आणि ते मॅश करपाचे हातान मातशें धरून. हेची साली आता हांव काडटा. आणि बटाट वडे करपाक साहित्य कितें जाय तर लसूण घेतल्या, ह्यो बारीक आसा पाकळ्यो पळय, म्हणून ह्यो 13-14 घेतल्या. 3 हिरव्यो मिरच्यो, इल्लेशें आलें, ओली कोथंबीर, करवील घेया तुमच्या कडेन आसा जर. हो म्हजो सुकला म्हणून 2च पानां घेतल्या. ओनियन म्हणजे कांदो एक मोठो घेतला आणि सासवाणी, जिरे आणि हळद आणि तेल लागतले फोडणी आणि हे आसा मीठ. आता आमी कितें करूया, पयलीं आता हे आसा पळय बटाट ते सगळे सोलून हांव मॅश करता. हे पळया, आता हे बटाट न्ही हांवें सोलले आणि ते अशे हातानूच मॅश करपाचे. आणि आता हांव तुमकां ही भाजी कशी करता बटाट वड्या खातीर ती दाखयता. आणि हे साहित्य फक्त भाजयेचे घेतला. हे पळय अशें जालें आणि हे हांवें मातशें मिक्सरार हे पळय ग्रायंड केले मातशें धरून, म्हणजे ठेचा कशें ते करपाचे भरभरीत सारके. तशें मागीर टेस्ट बरी येता अशें केलें काय. आनी हातून न्ही आलें, लसूण, हिरवी मिरची आणि ओली कोथंबीर आसा. आता आमी हे पळय कायल दवरले गॅसीर, तातूंत फोडणेचें साहित्य घालुया. हे पळया, तेल तापला, भितर सासवां आनी जिरे घालुया. आता भितर ओनियन म्हणजे कांदो घालुया आणि करवील घालुया. करवील ताजो घेतल्यार बरो वास येता. आणि मातसो फ्राय करूया. आणि कांदो घातलो की ना भाजयेक वास बरो येता आणि रुचीकूय लागता बरी. हे पळया, आता हो काट्याचो कलर आसा तो चेंज जालो पळया, पण चडूय डार्क कसो ब्रावन करूंक जायना. आता भितर न्ही हो ठेचा केला तो घालुया. हे पळया, हेजो वास बरो सुटलो. म्हणजे आता भितर कितें घालपाचें, हळद. आणि हळद घातले की ना बटाट घालपाचे. हे पळया, आता भितर बटाट घातलो आणि मिक्स केले. आता भितर चवी प्रमाणे मीठ घालप. हांवें बटाट्यांक उकडटा आसतना मीठ घालूंक नासले, ताका लागून आता मीठ घालता आणि मिक्स करूया. आता हे मिक्स केले न्ही, आता ही सुकी भाजी बटाट्याची तयार जाली. आता एक 2 मिनटां अशी धापूया आणि बारीक गॅसीर दवरुया, जे रेडी जाली. हे पळया, बटाट्याची भाजी तयार जाली पळय. मातशी तिका वाफ दिली धापून आणि अर्ध्या मिनटाक सुमार दिली ती हांवें. 2 मिनटां म्हटलेली म्हणल्यार अर्देच मिनीट धापले ते. हे पळय, आता ही बेस्ट जाली सारकी भाजी तयार. कलर बीन बरो आयलो पळया. आता ही न्हिवोनी मागीर आमी तिचे लाडू वळोवया आणि मागीर बटाट वडे करूया. ताका लागून साहित्य कितें जाय तें हांव तुमकां दाखयता आता. हे पळया, हे आसा तांदळाचें पीठ. हे पळया, हो चमचो इतलो घेतला, म्हणजे सारको फूल आसा तो. हे पळय, आणि ही एक वाटी पिठी घेतल्या चण्याची पळय, बेसन. हे वाटयेक हे पळया इतलो हे तांदळाचें पीठ घालतलें हांव.
म्हणजे बरें कुरकुरीत क्रिस्पी जाता. आणि भितर मीठ घालपाचें आणि हे मिक्स करपाचें. आतां उदक घालून मिक्स करता आणि मागीर लास्ट न्ही भितर पळया सोडा आसा खावचो तो घालताले पाव चमचो आणि तेल तापलेलें. आतां हे उदक घालता आनी मिक्स करता. हे बेसन, तांदळाचें पीठ आणि मीठ घातला भितर आणि आतां उदकान ते मिक्स. हे पळयात आतां हे गुळे करून दवरले भाजयेचे पळयात. आणि ही आतां पिठी हांवें कालयली आणि आतां न्ही हे पळय भितर सोडा घातलो न्ही आणि हांगा कायलेन हांवें तेल तापत दवरला. ते तेल आतां थोडें आमी हितून घालुया बॅटरान. हे पळयात 1 स्पून घेतला, धाकटोच आसा तो अर्दोसो घालता पळय, अर्दोसोच घातलो. आनी हे अशें केलें की ना बटाटे बरे फुलोवनूय येता आनी बेस्ट रुचीक लागता. आनी हे 10 मिनटां जाले हांवें फुगत दवरलें पीठ. आतां रेडी जालें हें बॅटर. आतां आमी बटाटे करुया, फ्राय करुया. हे पळया तेल तापलें न्ही. आतां कितें करुया, हे पळय असो घातलो तेचेर हे पळय हातान जाय हातानूय घालूं शकता. हे पळय कोणाक पातळ लेयर जाय न्ही जर असो घालपाचो असो घालूं शकता आमी. हे पळय आनी आमी तेल न्ही हॉटेलार बीन कितें आसता तेल खूब घालता आनी तेची कायल बीन मोठी आसता म्हणटकीर ते घातले की ना गरगरून सारकें वयर येता. हे पळया आमचें कमी जाता, कायलूय धाकटी जाता. तेका लागून पयलीं मातशें घातलो की ना एक असो करूंक जाय आनी मागीर दुसरो घालपाक जाय. पळया बरो जालो पयलो असो. आनी हातानूय घालूं शकता, हातान तुमकां दाखयता. हे पळय आतां हे घातलें न्ही, पयर घातलें हातान आनी कायल मात वयर धरपाची. हे पळय अशें करपाचो. घातलो असो केलो आनी परत परतो करून घातलो. तसोय जाता. अशें हांव आतां घालता सगळें. पळया बॅटर अशें जावपाक जाय. पळया अशें चडूय पातळ जावंक जायना. पातळ जाल्यार ते बटाट वाड्याक लागचेच ना. अशें जावंक जाय सारकें. पळय दाखयता पळय इतले दाट सारकें वेवस्थीत जावंक जाय तेन्नाच बटाट वडो बरो येता. हे पळया आतां हे जालें भाजून. आतां तशेंच बाकीचे भाजता आनी तुमकां दाखयता. हे पळया तुमकां रेडी टू सर्व केले बटाट वडे. आनी हे आसा पळय ते आतां थंडीचे दीस आसता तेन्ना गरमा गरम हे घेवपाचे, बरे पाव घेवपाचे आनी मस्त खावपाचे. आनी सॉस इल्ले घाला, चटणी घाला आनी बटाटा वडा करून आपूण घरा करून खावपाचे. आनी हे बॅटरान हळदूय घातल्यार जाता. जी ती बेसन आसता पळय तितून हांवें हळद घालूंक ना कारण म्हाका अशें कलरान आवडटा म्हणून. आनी दुसरें म्हणजे कितें जाणा, आतां ही भितर भाजी आसता पळया तुमकां कट करून दाखयता. हे पळय कितले सुंदर पळय लेयर सुद्दां आयला. आनी आतां ही भाजयेची जाली एक रेसिपी आनी भाजी तयार. आतां ही जाली बटाट सुकी भाजी जाली तयार. आनी ह्या सुके भाजये पासून दुसरी रेसिपी जाली बॅटर तयार केले बेसनाचे आनी बटाट वडा केले. आतां ते थंडीच्या दिसांनी एन्जॉय भरपूर करून खावपाचे. तशें तुमी करा घरा, तुमच्या भुरग्यांक दिया, उमेदीन भुरगीं खातली
त्याच बरोबर म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब मातशें यादीनूच करा, मातशें म्हजे सबस्क्रायबर वाडोवनी न्ही. आनी आतां तुमी म्हजो व्हिडिओ पळयता न्ही, ताका लागून हांव तुमकां मना पासून थँक्यू आनी देव बरें करूं म्हणटा.